नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आयच्या दिसा लेगीत विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान दोनूय सभाघरांत विरोधकांनी बोवाळ केलो. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेच्या कामकाजाक सुरवात जातकच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रश्नोत्तराचो वर सुरू केलो. मात विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून पयलीं 12 वरां मेरेन उपरांत 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. 2 वरां उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें. अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद त्रिनेत्री हांणी विरोधकांच्या बोवाळांतूच सरकारी कामकाज लेटून व्हेलें. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. राज्यसभेत लेगीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी बोवाळ केलो. वेगवेगळ्या संसदीय स्थायी समितींचे नियाळ सादर जाल्या उपरांत अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांणी 0 वरांचें काम घेवपाचो यत्न केलो. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. दनपारां 2 वरां उपरांत कांय सरकारी विधेयकां सभाघरांत विरोधकांच्या बोवाळांतूच मानून घेतलीं. Honorable members, there are many previous instances. I can go on quoting. When a bill has been included in the list of business pending allocation of time in the Business Advisory Committee. It's clear. Sir, Please. what is it, sir? Please. It has been repeatedly done, sir. Please, no. What? Please. Tell me. Sir, tell me the rule. Rule is, sir, Tell me I the on rule number 238. 238. Yes. Yesterday, Yes. while replying to a debate, No, sir. It will not be. आज की business पर ही आपका point of order हो सकता है. Not yesterday discussion. I'm just telling you, rules to be observed while speaking. This is my point of order. Yes. While replying to a debate yesterday, the honorable. No, it will not go on the record. I'm not going. No, please, no. कल के हुए डिस्कशन पर अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठ सकता. प्लीज बी क्लियर अबाउट द रूल्स. फर्स्ट नो द रूल्स. दिल्ली संसद भवन वाठारांत आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार NDAच्या खासदारांनी निशेध मोर्चा काडून विरोधी वांगड्यांचो निशेध केलो. दिल्ली चल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना संदर्भात चर्चे खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तयार आसतना लेगीत विरोधक चर्चेसावन पयस रावतात असो आरोप NDA खासदारांनी ह्या वेळार केलो. झारखंडात चल्ल्या तरणाट्यांच्या आंदोलनात लेगीत न्याय मेळपाक जाय अशी मागणी ह्या वेळार खासदार अनुराग सिंह ठाकुर हांणी केली. एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस JMM की सरकार है वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते हैं. संसद पे गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती. और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना. संसद भवनातल्या GMC बालयोगी सभाघरात आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार NDAची मंगल मिलन ही सप्तकी बसका संपन्न जाली. हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत NDAचे वडील फुडारी आनी खासदार हजर आशिल्ले. बसके मजगती सगळ्या खासदारांनी तिरंगो ध्वज फडकयत भारत माता की जय आणि वंदे मातरमाचो जयघोष केलो. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय एकचाराचो संदेश दिवपी ह्या कार्यावळीक लागून संसद भवन वाठारात उत्साहाचे वातावरण पातळ्ळें. विकसित भारताच्या उभारणेत देशातल्या तरणाट्या शक्तीचे योगदान मोलादीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारत 2047 ह्या संकल्पनेचेर खरे शिल्पकार देशभरातले तरणाटे आसा अशें प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर वंदे मातरम हे राष्ट्रगिताक 150 वर्सां पुराय जाता. त्या निमतान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय मिरामार ते कला अकादमी मेरेन विद्यार्थी, तरणाटे आणि नागरिक हांची भव्य रॅली आयोजित केली. रॅलीचो समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयले. 150 वर्सांच्या उपरांत
त्या वंदे मातरमाच्या गीता खातीर आम्ही सॅक्रिफायस या देशा खातीर ज्या स्वतंत्र सेनानी केल्ले त्याच वंदे मातरम गीता खातीर आयज तितक्याच प्रायडली आम्ही वंदे मातरम गीत गाता आणि तिरंगो हातात दवरून ज्यांच्यानी प्राण अर्पण केले आसत जाल्यार आज आम्ही देशा खातीर विकसीत भारता खातीर आम्ही समर्पण करपाच्या भावनेंतल्यान ही तिरंगा यात्रा हांगा काडल्या. आज परत एकदा हांव सगळ्या युवा शक्तीक सगळ्या झेनझीक आणि झेन आल्फा हांकां उलो मारता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणजे तुमकां उलो केल्लो आसा की विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा खातीर तुमचे समर्पण हे खूप महत्वाचे आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्धतीत मोठ्या अभिमानात तुम्ही तिरंगो घेऊन उभे आसा भर पावसात आणि येदी व्हडली रॅली जी तुम्ही सक्सेसफुल करून दाखयली गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान फुडले 5 दीस वेगवेगळे फावटी वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणून पुराय गोंयभर म्हणजे ही रॅली सेलिब्रेट जाता. आमकां दिसता की पुराय भारतभर आज त्याच अभिमानात तिरंगो हातात घेऊन आयची युवा शक्ती रस्त्यार आसा आमच्या देशाच्या समर्पण करपा खातीर. हांव तुमकां उलो मारता की ज्या पद्धतीत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तुमकां उलो मारला ते स्वप्न आम्ही साकार करतले आणि हय या विकसित भारत 2047 हे स्वप्नय साकार करतले आणि तातूंतले खरे वाटेकारी जर कोण आसतले आसात जाल्यार या देशातली युवा शक्ती या देशातली युवा ताकद हीच आसतली. ओबीसी महामंडळ आणि समाज कल्याण खात्या यांच्या वतीन आयोजित केलेल्या लोन फारीक प्रमाणपत्र वितरावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. 2004 वर्सा ही रिणाची कार्यावळ सरकारान चालीक लायिल्ली. ताचो लाव ते काळात खूप जाणांनी घेतिल्लो. मात कांय रीणकारांक रिणाची रक्कम फारीक करप शक्य जावंक ना हाची दखल सरकारान घेवन ही रीण विभाग येवजण प्रमाणपत्र दिवपाची कार्यावळ घेतल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आणि समाज कल्याण खाते मंत्री सुभाष फळदेसाय हेवूय हजर आशिल्ले. 2004च्या पयलीं ज्यांच्यांनी 5,000 आणि 10,000 रुपया लोन घेतलेले हे लोन तेन्ना खूब व्हडले आशिल्ले. 10,000 घेवप हे एक्सप्लेन करता आसतना सगळ्या जाणांनी एक्सप्लेन केले. बट 10,000 लोन सुद्धा म्हणजे 2026 आज तब्बल 20 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत ते लोन खंय तरी फारीक करूंक पावूंक ना किंवा ते इंट्रस्टान 10,000 वयल्यान 80,000 पावले 90,000 पावले आणि गव्हर्नमेंटाच्या कारण हे लोन कॉर्पोरेशनाचे इन शॉर्ट इट इज अ बँक. हे लोन रिकवरी करपा खातीर मामलेदार ऑफिसांतल्यान नोटीसी सगळ्यांच्या घरा कडेन वचपाक लागले. जे लोन घडे कदाचित 30 वर्सांचेर 40 वर्सांचेर घेतलेले त्यांचे आयज वय हे 60 वर्सां पुराय जावन गेले. म्हणजे ते लोक हे ऑलमोस्ट रिटायर्ड जाले. काही लोक हे एक्सपायर्डूय जाले आणि त्यांच्या घरच्यांक नोटीसी वचपाक लागल्यो. आमचे सरकार हे अंत्योदय सर्वोदय तत्वाचेर काम करता म्हणून हे मागासलेल्या समाजाच्या सगळ्या लोकांक हे माफ करपाचो निर्णय ओबीसी कॉर्पोरेशन आणि सरकार कारण शेवटी कॉर्पोरेशनाक माफ करप म्हणजे ते पयशे खरे म्हणजे सरकारान तांकां दिवप अशा पद्दतीचो आसा. तो निर्णय घेतलो आणि ते माफ केले. पण ते माफ केल्या उपरांत सुद्धा म्हणजे तांकांय कळपाक जाय किंवा ना जाल्यार म्हणजे तांकांय तेजी किंमत उरपाना म्हणून सरकारान निदान तेजी लोन क्लिअरन्स सर्टिफिकेट किंवा आज सगळ्या जाणांक डिस्ट्रीब्यूट करतले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. बरें.